बागयोंत आन्सेलेम असो उद्गारता, म्हजो आत्मो तुवें सोडून काडला. तूं कितें सोदताय? तूं देवाक सोदताय सगळ्या वोन तो व्हडतो आनी बळिश्ट. चिंतूंक जायना तितली ताची पदवी आसा. तोच आमकां आपलो उजवाड जाणवाय बरेपण फावो कोत्ता आनी सासणाक सगळ्याक दोगोंक. गामेलिएल नांवाचो एक फारिजीव धर्मसभेंत उलयलो. देवाचे कुशे पोरमोणे जेजूचें नांव परगट जाता जाल्यार तें मनशाच्या आदाहून जायना म्हूण तो तांकां कळीत कोत्ता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान लोकांची कुडी आत्म्याची भूक मागता. जेजू लोकांचे चुचुरे करता, तांकां शिकवण दिता आनी तांची भूक मागता. जेजूचें जेवण जेवतल्यांक सासणाच्या जिवितांत वांटो आसा. दर एक मिसाचे भेटेंत हीच देवाची कृपा आमकां फावो जाता. सगळे आमचे आवंडे देवा तावन करुया आनी आमच्या कुडी आत्म्याची आनी भूक मारूंक देवाच्या आदरा वरवीं प्रयत्न करुया. आपले सोडवणेचो वावर फुडें वेचचो, संवसाराचे शिमे पर्यंत आपलो मोग पावचो आनी पवित्र सभा आखे वरतो गरोबा कसो घडून येवचो होच जेजूचो हावेस आसलो. ही ताची येवजण शार्ती पावच्या मोनान जेजू पेद्रूक फुडारी कसो विचून काडलो आनी आयज पर्यंत पवित्र आत्म्याचे स्फुर्ते काल तो आत्मीक गवळ्याक फुडारीपण दीत आसा. पवित्र सभा म्हणल्यार एक गराबो. आमच्या घरांत जियेतल्या गराब्यांत फुडारी आसा. घरांत जियेतल्या दुसऱ्या वांगड्याच्या मोगाक लागून आवय बापूय गराब्यांत फुडारीपण चलयता. ही एक जबाबदारी. तेच परी हो एक खुरीस, पूण मोगाची नदर खुरीस हळू कोत्ता. जेजू म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. गवळ्याचो ताळो आयकतल्यांक जेजूच्या कुटुंबाची वांगडी जावचे भाग मेळटा. आमी जेजूक अदीक लागीं रावता, ताका अदीक लागशिल्ल्यान भोगूंक पावता. ताचे तांय एक खास संबंद जोडटा आनी ताचे सवे एक जाता. तर पुनर्जीवन जेजू काकलुतीची जोर म्हूण मनान धरून ताचे सवे आमचो भावार्थ आमी नवसरूंक ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया.